Ami ai leo hanga tu ka hogal su kalza amchi uba tu ka nawado Ami ai leo hanga Ami ai leo hanga tu ka hogal so kalsa amchi upa tu ka nawado ani am somo tu chetai umalta kalzan tao nami monta Papa Bapa tu am kandita sukani santo kalzan tao nami monta Mogar Papa Ani am somo Tu chetai omalta Kalzan tao nami monta Mogal Jesu am kandita sukani santo kalzan tao nami monta mogal Jesu Ami ai leo hanga tu ka arado kalza amchi upa tu ka nawado Ami ai leo hanga tu ka arasum Tuka araso Kalsa amchi upa Tuka nawarcha Ani am somo Tu chetai ubarta Kalzan tao nami monta Mogal Jesu Tu am kandita Sukani santo Kalzan tao nami monta Dulop Jesu Dulop Jesu Tu am kandita Sukani santo Kalsan tao nami monta Dulop Jesu Dulop Jesu Hallelujah, 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 Hallelujah.
Alleluia, 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 Radhan तुका समय, भोगलाप तुका समय, महिमा तुका समय. Hallelujah, 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 hallelujah. आमी सगळो बेरवी आमच्या जाग्यार, आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमच्या मोदें सोमी हजार आसा, ताका आराधन करूंक म्हूण आमी ह्या बजिलिकाक आयल्या. तो सोमी आमचो मोग करता. कितली अस्कत आमी आसल्यारी आमकां तो बोळ दिता, घटाई दिता, सकत दिता, आशिर्वादांनी भरता. आज तेच सोम्यान आमकां ताच्या सरशीं आपयलां. तेच सोम्यान आमकां आज हांगा आपोवन हाडलां. आमचे वावर सोड न्हू, पयस पयस तावन आमी ह्या पवित्र जाग्याक आमी आयल्या. कित्याक ह्या नव्यानाच्या वेळार विशेश मापान मागणें करूंक जेजू आमचे मदें खरोच ह्या येवकारिस्तांत हजार आसा. आमची अस्कतकाय, आमचें उणेंपण सर ताका कळीत आसा. ताच्या मुखार आमी सर्व विणगी जावन आसा. कितेंय ताचे ताव न्हू आमी लिपोवन दवरूंक जायना. पूण तो सगळें जाणा आसचो देव. आज ह्या आराधनांत आमकांच ताका भेटोवन दिवया, समर्पण दिवया. जावं बरो जी कारणां घेवन आमी हांगा आयल्या, विनवण्यो घेवन आमी आयल्या, कश्टां आंकांतांनी आमी हांगा आयल्या. ताजें उतर आमकां सांगता, म्हज्या सरशीं येतेल्यांक, म्हज्या लागीं येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिचो ना. तो आमचो मोग करता. ताणें पयलें आमचो मोग केलो. आमी तसो मोग केल्ल्या निमती हांगा नांव. ताणें आमचो मोग केलो. वर्तो मोग ताणें केलो. सोम्या, आयच्या ह्या नव्यानाच्या मागण्याक हांव आयलां. हें आराधन करूंक हांव आयलां. आज म्हाकाच तुका समर्पण दिता. म्हज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तें तूं जाणा आसाय. ह्या आराधनांत म्हाका समर्पितना तुजें आशिर्वादां म्हाका मेळटात म्हणलेंय म्हाका कळीत आसा. कित्याक तूं आशिर्वाद दिवचो देव. तुजे कडेन आसा शांती, तुजे कडेन आसा समाधान, तुजे कडेन आसा भलायकी, तुजे कडेन आसा सुडका, तुजे कडेन आसा अभिषेक, तुजे कडेन आसा म्हाका संपूर्ण नवी करची सकत. त्या खातीर आज सर म्हजो वावर सांडून तुजे समोर तुजे सरशी हांव आयलां. तुजे सरशी हांव आयल्यां. म्हजेर दया दाखय. आमच्या कुटुंबाचेर दया दाखय. आराधन करतना बेंबिरान पयस वेता. आराधन करतना आमकां सर्गींचें धैर्य मेळटा. आराधन करतना आमचें उणेंपण पयस वेता. आराधन करतना आमकां भलायकी लाभता. आराधन करतना आमी पवित्रत्म्यान भरता. आराधन करतना आमचे आंकांत पयस वेतात. आराधन करतना पवित्रत्म्यान आमी अभिषेक जाता. सर्वेस्वरा, ह्या आराधनान तुज्या हजारपणा मुखार उबो रावला. सगळें म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता. म्हजें जिणें तुजे विणे रितें जावन आसा सोम्या.
दयादकई मुजेर आशीर्वादित कर मुजेर आणि हे आराधन स्वीकार कर मुझे सांगता मागया सोम्यांची या आराधनांत म्हाका तुझ्या हातान समर्पण दिता सोम्यांची मुजेर दया दाखय सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन आराधन करूं म्हाका बोल दी कुरपा दी घटाई दी सोम्यांची मुझे सर्व ते सावा आराधनांत तुझे समोर दवरता सोम्यांची तू सगळे जाण आसाय सोम्यांची म्हाका तुवें आकार लाय रस लाय म्हाका तुवें सोडयलाय ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता महिमा दिता हालेलुया बरो देव बडी दुनियांत आमच्यो वयर बरुया व्हडा ताळ्यान काळजां तावन ताची स्तुती आराधना आमी करया हालेलुया 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 आराधन तुका वंदन तुका जय तुका महिमा तुका सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या सत्तेत सगळ्या म्हज्या मनांत सगळ्या म्हज्या काळजांत सर्वेस्परा तुजे सत्तेचेर रावपाक येता तुजेर हांव बरवस्त सर्वेस्परा आज म्हजे स्तगी येवंक ना म्हजे स्तगी तुझे मुखार समर्पण आयला सर्वेस्परा आमचे काय बक्षी सर्वेस्परा आमचे उणे बोण बक्षी सर्वेस्परा आराधन स्वीकार कर सर्वेस्परा रे 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 सकल सृष्टिसिद्धा ताळी बिटून देवा पितनिगे आराधने पाणसंको मोतु रक्षेगे नरनाथ देवा सुतनिगे आराधने सकल सृष्टिसिद्धा देवा पितनिगे आराधने रक्षेगे नरनाथ देवा सुतनिगे आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपिगे भक्तिय आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपिगे भक्तिय आराधने आराधने सुदेवनिगे आराधने आराधने सुराजनिगे आराधने आराधने नन्ने सुदेवरिगे आराधने आराधने नन्ने सुराजनिगे सकलव सृष्टिसिद्धा देवा पितनिगे आराधने रक्षेगे नरनाथ देवा सुतनिगे आराधने सकल सांगता वडताळ्या
ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ನನಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೆ, तुम्ही हांव तुका आराधन करता सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ದುನಿಯಾದ ಇರು ಬರೋನು ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತ್ತಣಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. भगडाम देऊया, महिमा देऊया. या आराधना कम कापून हाडल्या खातीर, या नव्याना कम कापून हाडल्या खातीर सर्वेस्वर बापा तुझ्या पुतांचे तुझे नवे तुका आराधन करता. पवित्र ज्ञान वापर आमचे स्कताय पयस कर, आमचे पिडा आशिला पयस कर. या आराधना द्वारे नवे साव आमचे देव नेवले touch. Hallelujah, hallelujah. दुनियेत आमचे काळज शोधूया, डोळे आमचे दंबिया, हृदयದಿಂದ आराधिಸುವಾಗ काळजात हांव आमी आराधन करताना आमकां आशिर्वादां बेसावां मेळटात. आमी केवळ हांगा जिबेत हांव मात्र न्ही, काळजाच्या गुंड्यात हांव सुमी लागीं आयल्या. आमची हाक बोब सुमी आयकता, आमची अस्कतकाय सुमी आयकता. सुम्या
मुझे दया दाखय त्या सुंकागारा बरी हांव आयलां ते पिडेस्त बरी हांव आयलां मुझे दया दाखय आज काळजात हांव आराधन करता काळजात हांव आराधना अंकर बंदपस बंदडे सकड़ा मुझे हांव तूं पयस करताय म्हाका आशीर्वादन बोरचे जो मागया ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ
दुनियेंत आमच्या काळजाच्या दवरया. एक घडी भर दोळे आमच्या धांपया. सर्वीस फॉर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो वांजेल आवास्वर 14 वळू 15 थावन. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादीस पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. तोस तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखय ना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान, इस्कारियत जुदासान न्हय, ताचे लागीं विचारलें, सोम्या आमकां मात्र तुजी वळख दितलोय आनी संवसारा दिवचो नाय तें कशें? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगूय ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयलां त्या बापाचें. तुमचे सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा आनी भियोवची नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरची फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें, तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमानशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीकय चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां
ताणें फरमायिल्ल्या प्रमाणेंच करता म्हणो संवसाराक कळी जाय न्हय. उठा हांगाचे वचुया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकणी तुका क्रिस्ता. बशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. मगच्या भाव भयणीनो, आमी पास्कांच्या काळार आसा. खंयच्या काळार? पास्कांच्या काळार. पास्कांचो काळ पवित्र आत्म्याचो काळ. कित्याक म्हळ्यार जेजू जिवांत जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक तो दिश्टी पडटा. पयल्यांची बरी न्ही. पयल्यान तो तांच्या सांगाता संवसारान 33 वर्सां आसलो. शिसां सांगाता 3 वर्सां जेजू मनुश्य रुपी आसचें, मिसांव करचें, वांजेलांत आमी वाचता. पूण जेजू तांकां एक सत कळीत करता. तो शाश्वीत मनुश्य रुपी ह्या संवसारांत आसूंक आयिल्लो न्हय, तेंय तांकां कळीत करता. ताजी येवजण तो तांकां कळीत करता. कशें तो राजवटकी आडाळतें पदवी ताची चलयतो लोक म्हणलें कळीत करता. आनी तांकां तो धैर्यान भरता. सबारपोटी शीस कितलें धैर्य दिल्यार भिवकरे 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 जावन सुरले. कित्याक त्या तांच्या संवसाराच्या नदरेन ह्या संवसाराच्या राजावान ते बुडोवन गेले. पण ह्या संवसाराच्या राजावांत आसलेल्याच्या तकले भितर पवित्रपण वचना थोड्या पोटी. सो सबार पोटी ताचेच राजावान तो रेवड घालून जियेता. थोडे पटी तो चिंता तोच नास्तीक, ताका देवी नाका, कितेंय नाका, इगर्ज माताय नाका, खंयचेय नाका. हांवच म्हणलें एक स्वार्थ जिवीत तसले जियेतात. पूण जेजू आज ह्या शिसांक धैर्यान भरता. आनी जेजूची उतरां पळयात. ती उतरां कित्याक सांगता की म्हळ्यार तवळ जेजू जिवान जावंक नातलो. हो 14वो आवाजवर ताणें कितें सांगलां. तवळ जेजू तांचे संगी मनुश्य रुपी आसलो. तांणी ताजे कश्ट, मरण, पुनर्जीवन पळोवंक नातलें. पूण आज आमकां कळीत आसा जेजूचे कश्ट, मरण, पुनर्जीवन पळो, जेजूचे मिसांव, धर्मदूताच्या कृत्यांनी कशें पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता, कशें दीस व्हरता, शिसांक तो बळवण करता. ताचे उपरांत हे शिसी जेजू कशें साक्षतात, मडतीरपण मरतात. आनी आमकां कळीत आसा पवित्र सोल्ल्या प्रमाणे ते देवाच्या राजांत आसात. जेजू पवित्र आत्म्या तांचे वयर पाठवचें दृश्य. आनी पवित्र आत्म्याद्वारे अजुनूय पवित्र सभा कशी देव मुंदरून व्हरता हें सकड काम पवित्र आत्म्याचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमी पवित्र आत्म्याद्वारे हांगा आराधनाक आयल्या. पवित्र आत्म्याद्वारे देवाक आराधन करता. पवित्र आत्म्याद्वारे आमी आमच्या भावार्थांत घट तीर जाता, मागणें करता. पवित्र आत्मो नासतना निजा देवाक आराधन करूंक कोणा वरवीं जायना. त्या खातीर जेजू आज तांकां कितें सांगता की म्हळ्यार तो सांगता तो तांकां बसवणी दिता. पळया देवाची बसवणी देव केदींच फोट मारिना. देव सदांच सत सांगता. देव जावन आसा सत, देव जावन आसा नीत. जेजून सांगलें हांवच सत, हांवच वाट, हांवच उजवाड, हांवच बरो गवळी, हांवच सर्गीचें दार, हांवच करी दाखोवल. म्हजे शिवाय म्हजे ते येना शिवाय बापा सरशी वचूं कोणाक जायना. म्हळ्यार आमकां आनी देवाक असो एक संकोव ह्या मध्यस्थ जेजू जावन आसा. त्या खातीर मग भाव भयणीनो बापान जेजूक आमच्या खातीर पाठयलो. कित्याक म्हळ्यार बापान आमचो मोग केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर जेजू आज सांगता ह्या 14व्या आवास्वरांत जुवांच्या वांजेलांत तो कशी वाट जाता की म्हणून बापा सरची वेची वाट. जीसस इज द वे. दुसरी वाट आमकां ना. दुसऱ्या वाटे भितर आमी रिक्षी गरजी ना आमकां.
जेजू जावन आसा खरी वाट, जेजू जावन आसा सादी वाट, जेजू जावन आसा सोंपी वाट. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या खातीर जेजू सांगता हांव वाट, हांव सत आनी हांव जावन आसा जिवीत. म्हजे शिवाय, म्हज्या मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी येवंक जायना. ते 14व्या स्वरांत 6व्या वळीन जेजू सांगता. ताच्या उपरांत जेजू तांचे लागीं उलोवन सांगता, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश तुमी पाळटल्यात. परत हांव सांगता, आमी जेजूचो मोग करता जाल्यार ताचे कितें आमी पाळीचोय? घट्ट सांगा. उपदेश. हे 10 उपदेश आमी पाळटा जाल्यार आमी देवाचो भाग्यवन त्रिदादीचो परम तृतीयेचो आमी मोग करता, जेजूचो मोग करता. त्या खातीर आज आमी पयले विचारीत जाल्यार सवाल, हांव उपादेशा प्रमाणे चलतांगी, तें गरजेचें. त्या जेजू तांकां सांगता, म्हजे उपादेश तुमी पाळटात जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतल्यात. म्हजो मोग केल्यार तुमी उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. पळया, तुमी उपादेश पाळटाना, उपादेशा प्रमाणे जियेतना तुमकां देव आशिर्वाद करतो. कसो? हांव मागतलो तो तुमकां मजतदार दितलो. कोणाक मजतदार? उपादेश पाळटल्यांक. प्रेज द लॉर्ड. उपराटतेल्यांक न्ही, तांकां आनी एक आत्मो मेळटा, उपराटचो आत्मो, डिस्टर्ब आत्मो, झगडें करचो आत्मो, तो लुसिफेर. उपादेश पाळटल्यांक हांव मजतदार दितलो. प्रेज द लॉर्ड. तर मग भाव भयणीनो, आज म्हजे थंय हांव आत्म्या प्रमाणे जियेतांगी, आत्म्या प्रमाणे जियेनांगी म्हणल्यार हांवें पळयचें. हांव उपादेशा प्रमाणे जियेतांगी, जियेनांगी म्हणल्यार हांवें पळयचें. त्या खातीर गरजेचें कितें? देवाच्या वाटेन चलचें. हांव वाट म्हळ्यार कितें? म्हजी वाट उपादेशाची, म्हजें सत उपादेश, म्हजें जिवीत उपादेशाच्या मरिफात म्हाका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थोडीं तांच्याच उपादेशान जियेतात, देवाचे उपादेश नेगार करतात, देवाच्या उपादेशाक उपराटतात. तांकां आशिर्वाद ह्या पेकोण ह्या सालवासांव तांकां मेळचें ना. कित्याक? तांणी परिवर्तन जायचंय. तर मग भाव भयणीनो, आज आमकां ही नोवेन आज आपोवणें दिता, आराधना आपोवणें दिता. आमी खंय आसाव? आमी कोणाच्या मोगान चलते आसाव? आमी देवाच्या उपादेशान, देवाच्या मोगांत आमी जियोन आसावंगी. पण आज एक आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करीत जाय. हर एक आराधनाक येताना आमी आमच्या अंतस्करणाची झडती करीत जाय. कित्याक? आमचें अंतस्करण कितें गे म्हणून देवाक आनी आमकां कळीत आसा, वय गे दुसऱ्या कोणाकय कळीत ना. त्या खातीर हांगा तुमी देवा मुखार बसतना आमी सकट रिती, आमी सकट विणगी, देवाक आमचे भितरलें जिवीत कळीत आसा. त्या खातीर जेजू तांकां स्पश्ट सांगता ही उतरां, तो कॉम्प्रोमायज करूंक वचना. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे तुमी उपादेश पाळटल्यात. धवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां मजतदार दितलो, तो तुमचे सवें सदां काळ आसतलो. आतां ही सुत्रां पळया. शिसांनी आपणाच्या अस्कतकायेन ते पडले. जेजूक धरतना ते धांवले, कोणी उरोवना. ते मोरी मायांनी एकलो सीस सोडल्यार निमाणें मोरये मायेन त्या सकडांक सांगाताक दवरलें, मागणें केलें आनी पेंतेकोस्त दिसा तांचेर पवित्र आत्मा आयलो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. पवित्र आत्म्यान भरल्या नंतर कितें जालें? बायबल आमकां सांगता जेजूच्या मोगान ते भरले. पळया, 2 विशय तुमी पळयचे. एक, मनुष्य सैम कितलो अस्कतकी म्हणून आमी कोणेय बाडाय उलोवंक जायना. म्हजेच तकी म्हाका सालवासाव मेळटा, म्हजे मागणेच तकी हांव बरो जाता. पूण देवाची ससाई बारी गरजेची, पवित्रत्व बारी गरजेचें, कालतेपण बारी गरजेचें, अंतस्करण बारी गरजेचें, देवा ते विधेयपण बारी गरजेचें. येशीस विधेय जाले. ते विधेय जाले, ते राखोवन बसले. मोरये सांगाता ते बसले, म्हळ्यार मागण्याक ते बसले. केदळा पर्यंत पळय तुमी आज ब्रेस्ताराचो दीस, हर एका ब्रेस्तारा हांगा येवन 2-3 वरां बसचें तितलें सुलाभ न्ही. बसचें एक विधेयपण, बसचें कालतेपण, बसचें एक रितेपण, बसचें हांव म्हाकाच देवा मुखार समर्पण दिता. कामां सगळ्यांक आसता. तुमकांय कामां आसात, तुमी दुसऱ्यो राटोवळ्यो आसात. त्यो सगळ्यो राटोवळी सोडून तुमी हांगा आयल्यात जाल्यार
तुम्ही सोम्याक विधेय जावन सोम्याच्या पायांतळी रावोंक बसोवंक मागोवंक आत्म्यांत सत्यवन जावंक तुम्ही आयल्यात. तळयो भेटून त्या देवाक अर्गां दिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया शिसांगी तांची देवस्कत काय आसली, पूण ते बसले मागण्यार बसले. त्या खातीर आमी असले नोवेना आराधना कुटुंबां मागणे जमती मागणे बसतना आमी बस जाय. थोड्यांक मागण्या बसोवंक जायना, मुयो सोंपतात. थोड्या मांड्यो मुयो सोंपतात. इगर्जे भितर येनात, इगर्जेच्या भायरच आसतात. थोड्या कोनशांनी असतात. हे न्ही, देवाक जाय कितें कालतें म्हूण देवा समोर येवचें, देवाक आराधन करचें. आराधनाची रीत आसा. आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आराधन करूंक खंय एका मुल्यार हात बांदून पळोवंक येना आमी मोगाच्या भाव भयणीनो. देव पळयता, हर एक ताका कळीत आसा. त्या खातीर देव सांगता तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात. उपदेश पाळचो व्यक्ती हांकारी जायना, गरवी जायना, हट्टी जायना, स्वार्थी जायना. तो सगळ्यांक ही विल अकोमोडेट एवरीबडी. ताका सगळं जाय, सगळ्यांचो मोग करता तो. तो वळो बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो, तो तुमचे सगळे सदां काळ रावतलो. नव्या सोल्ल्यान तुमी पळयतात त्या अपोस्तलांच्या कृत्यांत, धर्मदूताच्या कृत्यांत कसो पवित्र आत्मो तांचे भितर काम करता. पळया ते राखून रावले, भियेन आसले, कन्फ्युजन आसलें, आंकांत आसले, तांकां वत्तड आसले, सगळें आसलें. पूण बायबल आमकां सांगता पयलो आवस्वर धर्मदूताची कृत्यां ओळो 8. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. सांगा बळ्या, तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां उजवात वयर उबारून येवकारीस पळोवन सांगया. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. उपरांत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. उपरांत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. असं सकल घालया. प्रेज द लॉर्ड. तर आमकां पवित्र आत्मो कित्याक दिला? कित्याक दिला आमकां पवित्र आत्मो? साक्ष जावंक. आमी साक्षेची क्रिस्तांवां. वी हॅव टू बिकम विटनेसस. त्या खातीर क्रिस्तांव, हर एकलो क्रिस्तांव तो विटनेस, साक्ष जावन आसा. तुजें जिवीत साक्ष जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमी पळया केदाळा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचे देवून आयलो. ते साक्ष जाले की ना? साक्ष जाले. भियोवनांत, मारांक भियोवनांत, तांकां जेजूचें नांव काडून नजो म्हूण सांगलें. भियोंक नांत. तांकां पवित्र आत्मो तांचेर बुडवून मापान आयिल्ल्या तेन्ना तांचो भावार्थ क्रियाळ जालो, जिवाळ जालो. पळय केदार आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा, तो आमकां निस्तेज करिना. आमचो भावार्थ जिवाळ जाता. जिवाळ मात्र न्ही, तो क्रियाळ जाता. ही वर्क्स, तो कामां, बरी कामां तो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर जेजू सांगता तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. तर आमचे भितर कोण आसा? तो सदां काळ आसा. ताका आमकां खंय दिला? केदाळ आमकां मेळ्ळा पवित्र आत्मो? आमच्या बौतिस्मांत मेळ्ळा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय बौतिस्मांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या. बौतिस्मांत आमी देवाच्या राजाची भुरगीं. बौतिस्मांत आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. तो पवित्र आत्मो देव हर एका मागण्यांत, आराधनांत जिवाळ करता, क्रियाळ करता आमचे भितर. तो काम करचे बरी करता. त्या खातीर बायबल सांगता तोच तो सताचो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो फोट मारिना, तो नाका जाल्ली खबरो करिना, तो छाडयोळो जायना. म्हज्या भाव भयणीनो, तो सताचो आत्मो. सताचो आत्मो आमचे भितर काम करता. सताचो आत्मो पवित्र सभेन काम करता. तुमकां कळीत आसा पापा फ्रांसीस
तो भलायकी नासतना आस्पत्रांत आसलो ताका डबल निमोनिया जाल्लें हर एकल्यानी चिंतलें तो वाचना तो पाटी येना आनी नाका जाल्ल्यो खबरो तो मरचे पयलेंच वॅटिकनाची सील आसलें न्यूज घालना तो मेलो म्हणून खबर धाडलें आनी आमची बाबा ती दंडळ्ळी थोडी ती खबरो दुसऱ्यांक धाडना पूण देवाचो स्वतोचो आत्मो कसो काम केलो ताच्या जिवितांत पास्का बेस्ता दिसा देवान ताका फाटी हाडलो लोकां लागीं उलोवचें बरी केलें लोकांचे मदें पाशार जावन बेसांव दिवचें बरी केलें पास्काच्या बेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा सोमारा दिसा देवान ताका ताचे थंय फाटींक घेतलो येनयंगी स्वतोचो आत्मो तळयो भेटून त्या देवाक आर्गां दिया प्रेज द लॉर्ड देवान संवसार फोट म्हूण दाखयलें मातशें फोट म्हूण दाखयलें फोटीचे आत्म्याक अधिकार ना म्हूण देवान दाखयलें थंय कळटा आमकां आमचो देव कितलो बळवंत गे म्हणून थंय कळटा आमकां आमचो देव कितलो महिमेवंत गे म्हणून थंय कळटा मनुश्याचे राजा हांव देवा मुखार पिशेपण म्हणून बायबल आमकां सांगता मनुश्याचे राजा हांव ते पिशेपण देवा मुखार तर मनुश्यान देवाक कल्तिमान घालूंक आसा देवाक विधेय जावंक आसा ताजे उपरांत नवो पापा जाता नाही मिडिया कितें कितें दाखोवंक लागले तो जाता हो जाता 5 जाणांची नांवां ताची नांवां हाची नांवां खंय एक DSS खाली पडटा ना बळ्या तो बी साहेब जाता हो बी साहेब जाता पूण आमची मज्जा घालतात पूण देवान करचें म्हणून कोणाकय कळीत नासतना आल्ल्या कार्डिनला पैकी पापा आतां नव्या पापा लियो 14व्याक पवित्र आत्म्यान विंसून काडलें हें हांव पाती येता तुमी पाती येता जाल्यार ताळयो भेटून ते देवाक आर्गां दिया हालेलुया हालेलुया तुम्ही पळया पापा फ्रांसीस 2013 इसवेंत पापा जाताना वो केवळ पाद्र्याप जावन आसलो आतांचो पापा फ्रांसीस ताचें नांव रॉबर्ट फ्रांसीस तो पाद्र्याप जावन आसलो 2015 इसवेंत कोणा ताका बिसाहेब करून विंसून काडलो आनी ताचे उपरांत 2022 इसवेंत ताका कार्डिनल केलो आनी 2025 इसवेंत तो देवान ताका विंसून काडलो पाप साहेब जावन इनयंगी पवित्र आत्मेचें काम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ते खातीर हांवें केदाळे चिंतचें आसा देवान पापा साहेबा विंसून काडला कित्याक तें पवित्र आत्मेचें काम कार्डिनलांनी बसून थंय मागणें करना तांणी ती विंसवण खंयची म्हूण सोदून काडून देवान तांकां पवित्र आत्मो दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर कोण कितें माज्या युट्यूबा आनी वो रिल्सां कितें उलयतात तें पळोवंक वचनाकात देव माज्जेनी काम करना देव रिल्सान काम करना देव युट्यूबान काम करना देव पवित्र आत्म्याद्वारे काम करता ताळयो भेटून त्या देवाक आर्गां दिया हालेलुया हालेलुया त्या खातीर बायबल सांगता आज तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां धारून करिशी नात देवाचो ताळो आमी आयकोवया देवाचो ताळो पवित्र आत्मो देवाचो ताळो जेजू देवाचो ताळो पवित्र सभा देवाचो ताळो देवाचे उतर आयकव्या आमी त्या खातीर आमी आज देवाचो ताळो हांगा आयकते आसा पवित्र आत्म्या विशयान आमी आयकते आसा तो मजतदार तो मजत दिता खंय उणेपण आसा तो भरतीकर दिता आमी कितें करी जाय आमी मागणें करी जाय प्रेज द लॉर्ड मागण्या द्वारे पवित्र आत्मो काम करता हिंस कुणा हिंस घडिता देवान आमकां दाखयली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तोच तो स्वतोचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर संवसार पवित्र आत्म्या विशयान तांकां कळीत ना संवसारान तुमकां राजावाचो आत्मो ह्या फोटीचो आत्मो तो काम करता सडावात पूण आमचे भितर पवित्र आत्मो काम करता जाल्यार आमी पवित्र आत्मेची कामां करता रक्त मांसाच्या ओडण्याक आमी बली जायना पवित्र आत्मेच्या वाटेन आमी समकता आनी तो आमच्या सांगाता रावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हज्या भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना आमी कोणी अनाथ न्ही आमी खंय असले फिलींग आमकां येवंक नजो आमी अनाथ म्हणल्यार फिलींग येवंक नजो तें फिलींग येतेच जाल्यार आमी कितें जाता आमी डिप्रेशनाक येता
त्या खातीर देवान आमकां बसयला पवित्र आत्मो आमी मागज सोम्या तुजे पवित्र आत्म्यान आमकां बळवून कर. आमच्या भितर दिल्लो पवित्र आत्मो तो बळवंत जायसोय. तो सदांच ती कितें म्हणटात पवित्र उजो पालवोग नजो तें झील आमचे भितर सदांकाळ आसा जाय. हांव तुमकां आना आतां बरी सोड न्हू वसाना हांव तुमचेशी परतून येतलो. आनी तो सांगता तांकां कशें तांचे सांगात येतलो. तें फेंतेकोस्त तांचे सांगात परत्यान येतलो. आनी जेजू मून धारून सांगता जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी जेजूचें उतर पाळचें. उतर पाळचें म्हळ्यार ताजें उतर आमी वाचचें. बायबल आमच्या हातान आमी घेवचो. हर एक दीस तें आमी नियाळचें. कित्याक तें उतर जावन आसा पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्याची तालवार. म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगूय ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकता तें उतर म्हजें न्हय बागार म्हाका पाठयला त्या बापाचें. म्हाका भाव भयणीनो आज आमी तयारी करता हांव ह्या पास्कांच्या काळार पेंतेकोस्ताच्या परबे जुनाची 8 तारीख पेंतेकोस्ताची परब. आमी कितें तयारी करता ह्या दिसांनी हांवें सांगलें धर्मदूताची कृत्यां पवित्र आत्म्याची कृत्यां ह्या दिसांनी पयलें वाचप आमी आयकता कशें त्या स्तेफानान थंय पवित्र आत्मो आयलो. सौलाक पवित्र आत्म्यान फावल केलो. ताजे उपरांत त्या पवित्र आत्म्याद्वारे शिस सुवार्ता परगट करूंक लागले. पेद्रू आनी जुआंव ते मारकवनी देवाच्या कृपेन बरोवन आमी देवाक विधेय जाय म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका निर्धार घेवचें बरें केलें. लोक सगळो पवित्र सभेचो तांचे खातीर मागतलो. अशें मागतना पवित्र आत्म्याद्वारे कामां चलतली. आज आमकां अडखळ्यो आसूंक पुरो आमकां बंदपस आसूंक पुरो आमकां बंदड्यो आसूंक पुरो पूण देव पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे थंय काम करता. एक घडीभर आमी सकड उबे रावया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजू आमकां सांगता हांव अनाथ बरी तुमकां सोडून वचना. आमी अनाथ न्हय कोणी. आमी सकड हांव यारू अनाथारल्ला. वी आर नॉट ऑर्फन्स. ताणें ताजो पवित्र आत्मो आमचेर वतला म्हणटा सांग पावल रोमाकारा बरयल्या पत्रांत. सांग पावल सांगता आमकां तिमोथीक बरयल्या पत्रांत ताणें आमकां भिवकुरो करचो आत्मो दिवना. धैर्यान भरचो आत्मो बोळान भरचो आत्मो स्वनियंत्रीत आत्मो आमकां दिला. आमचे भितर असले ओडण्यांचेर जैत व्हरूंक पडण्यांचेर जैत व्हरूंक रडण्यांचेर जैत व्हरूंक तो पवित्र आत्मो आमकां बोळ दिता. तो पवित्र आत्मो आमकां मजत दिता. तोच पवित्र आत्मो आमकां सर सदां शिकयता. तोच पवित्र आत्मो आमकां जेजूची सोडवण कळीत करता. तोच पवित्र आत्मो उपदेशा प्रमाणे जिवचें बरें करता. त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भरया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरया. पवित्र आत्म्या म्हजे थंय तूं देवून ये बळवून कर म्हणून आमी मागया. पेज नंबर 91 92 92. पवित्रत्म्या देवोन ए मोचे तै तो रावों ए ओ स्वाट तो सो फाकों ए मोचे तै तो चेतन तो रावो ए ओ स्वार्थ सो फाको ए ओ चेतन
왔다나 어떤 지혜식의 성살 바tka 왔다나 어떤 지혜식의 배우살 바tka 날따나 서덕 소동식 오비tat냐 내 번에 모찌의 돌아보게 우스워투서 방공에 모찌의 Suartu fangkong mo chetain tong chi hangkar mo sol dostana kalte pon tu laboy hangkar mo sol dostana labo wang kring cinta etana more cintung shika obitatnya nebon e mochetai tu rabong e uswatu so Kong e mo che tai tong chi e o mi ta de mo e mo che tai to ra wong e o swat tu so fa kong e mo che tai tong chi Erganduga povitatnya, namanduga povitatnya, vanditanduga povitatnya, ninvastanduga povitatnya, Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. तळये भेटून आम्ही देवाकार गाणीव्या आमच्या जाग्याचेर बसचे जे जाग्याचेर बसचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका सुमियान जेजू होगळाप तुका सुमियान जेजू महिमान तुका सुमियान जेजू हालेलुया मग शबो भयणीनो जेजू आमकां सांगता हांव तुमकां आतां बरी सोडनो आसना हांव तुमचे सांगाता आसा सदां काळ आसता तेंच जुआव 16:33 वळीन जेजून सांगला आमकां ह्या संवसारान तुमकां कश्ट आसतले आंकांत आसतले कनबेजाराय आसतली पूण हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला तुमी म्हज्या सांगात आसलेली पवित्रत्मेच्या सक्तीन जैत व्हरतल्यात आनी खंय जैत व्हरून जैताच्या जाग्यार तुमी आसतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजू समारियेकार स्त्रीयेक जागयता जुआव वांजेला 6 आवाजवर ओळू 10 जुआव वांजेला 6 आवाजवर ओळ 10 जेजू सांगता तिका देवाचे देणे कितें म्हूण तूं जाणा आसली जाल्यार आनी तुजे लागीं उलयता तो कोण म्हूण तूं समजल्ली जाल्यार तूंच
ताचे लागीं मागती आसली. देवाचे धेणे कितें म्हूण तूं समजल्ली जाल्यार आनी तुजे लागीं उलयता तो कोण म्हणून तूं समजल्ली जाल्यार ताचे लागीं तूं मागती आसली. मोगशे भाव भयणीनो, येशू पावल आमकां सांगता एफेसकारां बरयलें पत्र 6:10 निमाणें एक उतर, सोम्या सवे रावोन तुमी बळोवन जाया तशी पदवेदार सकत तुमची सकत जावं दी. सोम्या सवे म्हळ्यार जेजू कोण म्हूण समजून जियेया ताची पदवेदार सकत पवित्रात्मो ती तुमची जाय. जेजू पवित्रात्म्याद्वारे तो तुमचे थंय काम करता. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8व्या वास्वरांत 26 आनी 27 वळींत पावल सांगता तुमकां कशें माग जाय, कितें माग जाय तें तुमी नेणान, पूण पवित्रात्म्याचो आस्कार उस्कार आनी तुमची काळजां तावन तो तुमचे खातीर तो विनाती करता. पवित्रात्मा विनाती करता. तुमी देवा मुखार आयल्यार पुरो, देवा मुखार देवाक विधेय जाल्यार पुरो, देवा मुखार कालती जाल्यार पुरो, देवा मुखार तुमकां दवरल्यार पुरो. देव तुमच्या जिवितांत आशिर्वादां दिता. आनी सबार कडेन आमी पळयता नव्या सोल्ल्यान धर्मदूताच्या कृत्यांत थोडे बडी तांकां खंय वेश्य म्हूण कळीत नासल्या वेळार पवित्रात्मा तांकां वाट दाखयता, पवित्रात्मा तांकां वसनांतलें बरी करता. म्हणजे आमी मागण्यांत आसतना, सोम्याच्या उतरांत आसतना पवित्रात्मा सारकी वाट आमकां दाखयता. त्या खातीर मोगशे भाव भयणीनो, आज हें बसिलिका आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक आपोवणें दिता. हांगा बेश्टे आमी येवन एक आंगवण करून ताळे लागीं वचून या हांगा धांवन ते लागमेंत आनी व्हरून वचना हांव. बगार आमकां सारक्या वाटेन सारकी वाट खंयची, सोम्याची वाट खंयची ती आमकां शिकयता. त्या खातीर जेजू सांगता समार्यकान स्त्रियेक तिजें जिवीत सारकें नातलें. त्या खातीर आमी म्हणटा तूं कितें सारकें नातलें सारकें कर पवित्र आत्म्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तेका आज गरजेचें कशें पवित्र आत्म्यान जियेचें जाल्यार पातकां थावन आमी पवित्रपणाक येवंक आसा. जस्कतकाय थावन देवाचें बोळ जोडूंक आसा. आमचें अंतस्करण आमी बरें कर सांबाळूंक आसा. त्या खातीर देव सांगता, जेजू सांगता समार्यकान स्त्रियेक ती कोळसो काडून दनपारांच्या वेळार ती बांयच्या काट्या लागीं येतना देवाची सकत तूं समजली जाल्यार, तुजे लागीं उदक मागता तो कोण म्हूण कळीत आसलें जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचें देणें पवित्र आत्मो. त्या खातीर जेजू आमकां सांगता तुमी मागण्याक रावतना पवित्र आत्म्या कडेन मागा. आनी थंयच पावल कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 11व्या आवास्वारांत युकरिस्ता विशय सांगता, 12व्या आवास्वारांत पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तो आमकां जागयता. त्या खातीर तो अशें सांगता, आमी आयकुया. भावांनो, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुमी नेणारी जायना ये म्हूण म्हजी अपेक्षा. तुमी अनभवर्ती आसतना तुमचे सुकुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्याक आराधन करून धांवतल्यात म्हूण तुमी जाणात. त्या पासून हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजू शिरा पडलोलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणें कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक शकना. तर आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावान जेजूस सोमी म्हण सांगता. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकाच सुम्याची आमी सेवा करता. आनी कामांय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सुमेस्त थंयसर कामां झरी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सुमेस्तांच्या आदाया पासत म्हण दिल्यान. म्हळ्यार कित्याक दिल्यांत? ही देणी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी. आमकां कोणाय की म्हाका प्रवाशनाचें देणें मेळना, या गांवचें देणें मेळना, या दुसरी देणी मेळ्ळ्यान ती आमची कम्युनिटी जावं पुरो आमच्या भक्तांचो एकतार आमी सांगाता मेळटा न्ही ताच्या आदाया पासत.
फिरगज कुटुंबाच्या आदायापासून कुटुंबाच्या आदायापासून त्या खातीर कोणाच्या वैयक्तीक आदायापासून न्ही आनी अशें तो पवित्रत्व एकल्याक जाणवायन उतर परगट करचें देणें दिता जेजू तिका सांगता देवाचें देणें कितें म्हणून तूं समजली जाल्यार तें देणें जाणवाई तूं समजली जाल्यार तूं तुज्याच संवसारी गिन्यानी जियेती नातली तुजेंच सारकें म्हण जियेती पातकांत वायटान तूं पडनातली तर आज आमी मागया ह्या पेंतेकोस्ताक तयारी करते आसाव पास्कलच्या काळार आसाव आमकांय जाणवाय दी देवा आमची अस्कत काय पयस कर देवा आनी एकल्याक तें अर्थून विवार दिवचें देणें तें उतर कशें विवार करचें देणें जावं पुरो आमकां रितेरींत असले ह्या सर्मावांत उतर विवारून सांगचें आमी आयकता एकल्याक तेच आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा म्हळ्यार अस्कत आसलो भावार्थ आमचो घट जाता आनी एकल्या पिडा गूण करचें देणें एकल्याक कसर्य करचें देणें आनी एकल्या प्रवाद करचें देणें तिसऱ्या प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें एकल्या विचित्र बसो उलोवचें देणें आनी एकल्या ह्या बसोचो अर्थ सांगचें देणें पूण ही सर देणी दिता एकलोच तोच आत्मो आपल्या कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया पवित्र आत्मो ताची देणी वांटून दिता हांवें सांगलें एकल्याक भावार्थ मुस्त आसूं बरो मागणेचें देणें आसा जावं बरो जाणवेचें देणें वांटून दिता पूण सगळ्यांक ताणें देणें दिलां पवित्र आत्मो कोणा थंय पवित्र आत्मो आसा ही देणी तो उर्जीत करता उर्जीत करी जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय आमी आमच्या भावार्थांत आमच्या मागण्यांत साक्रामेंतांत आमी थीर रावूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचो उजवो हात आमी वयर उबारुया दावो हात आमच्या काळजाचेर दवरुया आज आमी मागया ह्या पास्कांच्या काळार धर्मदूताच्या कृत्याची वाचपां आयकताना आमचे थंय असो आत्मो क्रियाळ जिवाळ जावं दी असतावन स्वताक अंधकारातावन उजवाडाक पातकातावन पवित्रपणाक मरणातावन जिविताक आमकां चलोवन दी देवा समार्य घरान स्त्रियेक तुवें सांगलें देवाचें देणें कितें म्हूण तूं जाणा जाल्ली जाल्यार केदें वर्तें देणें तुवें आमकां दिलां सोम्या तें देणें सोडून आमी खंय खंय धांवून थकोन आयल्या हांव पूण आज तें देणें दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता हांव ह्या आराधनांत ह्या नव्यानांत आमी आज फाटी वेताना तुज्या देण्यांनी भुळवून जावन वचूं आमकां दिल्ले हो भावार्थ आनीकी गुंडायेन जियो आमी दंडळनाशें जियो आमकां कृपा दी दया दाखय सोम्या अस्कत म्हजेर दया दाखय सोम्या अबल म्हजेर तूं मात्र म्हजेर दया दाखोवंक शकताय सोम्या म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या जिवितांत तूं ये म्हाका आशिर्वादीत तूं कर म्हाका तुज्या देण्यान तूं बोरू अभिषेक कर त्या देण्यांनी आमी व्हडा तळ्यान स्तुती करुया हालेलुया 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 व्हडा तळ्यान हालेलुया 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 तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर दुनिया वयर उबारून तुझ्या देण्यानी म्हाका बळवंत कर सैतानाचे सक्तेर जैत सोडूंक तुझ्या सक्तेन बोर सैतानाचे सक्तेर जैत सोडूंक तुझ्या सक्तेन बोर पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या
देवोनु ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळसा ये देवोनु ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळसा ये बोटी पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या उगाळ पवित्र देवोनु ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळसा ये देवोनु ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळसा ये हालेलुया 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 स्तुती करा स्तुती करा स्तुती करा हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भाऊ बहिणीनो ती समारिया घरन स्त्री जावं बरो कुडीची पिडा तिका नातली कॅन्सर एड्स आर्मरली या केवाद या कितें किडनी प्रॉब्लेम नातले पूण तिची पिडा जावन आसली पातकाची पिडा आनी जेजूक कळीत आसलें 4 जाणांनी चौगांनी आरिगाराक उखलून हाडलो आरिगार पिडेंत आसलो जेजून ताका पळयतना जेजून म्हळें भावा तुजी पातकां भोगसली म्हळ्यार कितें ताच्या पिडेक कारण पातकां जावंक पावलें आज ही स्त्री पातकांत आसतना जेजू सांगता देवाचें देणें कितें म्हूण तूं जाणा जाल्ली जाल्यार तुजे लागीं उलयता तो कोण तूं समजली जाल्यार जेजूक समजोवचेंच सासणीक जिवीत मग भाव भयणीनो जेजू लागीं संवाद करतना ती समजता कोळसो हाडून ती पातकाच्या पिडेतावन गूण जाता सुकोवन गेल्लें धैर्य तिका फाटी मेळटा नालिसाय तिजी पयस वता सुडसुडाय तिका मेळटा तिजे तसली अश्लील चिंत पयस येता पवित्रपण तिच्या मोतींत येता संवसारान वेडो गेल्लो या पातकान वेडो गेल्लो या देवाच्या उपदेशा विरोध वचून वेडो गेल्लो तो देवसार अश्लीलपणाचो कामुकपणाचो सोडून येता ती पवित्रपणान भरता आनी ती साक्ष जाता तुमी पवित्रत्म्यान भरतेल्यात तुमी म्हाका साक्ष जातेल्यात केदें व्हडलें हिलींग पळया पवित्रत्व आमकां हिलींग दिता पवित्रत्म्यान आमी भरतना आमकां तो सर स्वता शिकयता उजवाड दिता बायबल आमकां सांगता तुका स्वताचो आत्मो येतना सर स्वता कळीत जाता आतां आनी ती स्त्री स्वताच्या आत्म्यान भरता इतले दीस खोट्या आत्म्यांत आसली इतल्या दीस अपवित्रपणाच्या आत्म्यांत आसली इतल्या दीस तिच्या राजावान ती जियेतली इतल्या दीस तिणें चिंतलें सारकें म्हूण ती चिंतली आतां केदळा जेजू तिका भेटलो केदळा आमी जेजू भेटता ह्या जाग्यार ह्या आराधनांत आमी जेजू भेटोवंक आयले हांव जेजूक भेटोवंक आयिल्लो आयिल्ले बरी फाटी वचना जेजूची सकत ताच्या कुडी भितर ताच्या आत्म्या भितर ताच्या जिविता भितर काम करता आनी स्त्री दोनपरांच्या वेळार आयिल्ली कोळसो सोडता धांवता ती फाटी येतना लज्जेन नालिसायेन भियान ती आयिल्ली बायबल आमकां सांगता ती दुखांनी रडण्यांनी विळापांनी येतली संतोष बरी जावन ती फाटी येतली युअर सॉरोज विल टर्न इनटू जॉय तुजी दुखां आनंद जावन परिवर्तन जातली पळय बघो भाव भयणीनो आनंद देवान दिवचो तो आनंद आमकां ह्या संवसारी वस्तूंनी संवसारी संगतींनी संवसाराच्या माज्यांनी मेळना जेजू थंय मात्र त्या खातीर जेजू सांगता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां म्हळ्यार म्हजो आनंद हांव तुमकां दितां
म्हजें समाधान तुमकां हांव दितां, संवसारान दिवचें बरी न्हय. त्या खातीर आतां तिका कितें हिलींग मेळ्ळें, तिजी जडाई गेली, तिजी पातकां गेली, वर्ते सक्तीन ती भरली, पवित्रत्म्यान भरली, तिजी दिश्ट बदलली, तिजें उलोवणें बदललें, तिजें नडतें बदललें. साऊल कसो पाऊल जालो की समारियेकार स्त्री पवित्र स्त्री जाली. आनी तिचें पवित्रपण, देवाचें पवित्रपण तिचे थंय येताना, ती समारिया गांवा फाटी येताना त्या लोकां थंय तें पवित्रपण गेलें. कशें सोमी एकल्या थंय भरता, तसो सोमी ताजो उजवाड त्या व्यक्ती द्वारे फांक येता. आनी समारियाकार लोक पवित्रत्म्यान भरलो. पळय, एकच व्यक्ती एक बळवंत सकत जाता. देवाच्या हातांत आमी आमकांच समर्पण दिताना देव ताची सत्य मरिफात आमकां आशिर्वादीत करता. म्हणल्यार हाका एक उदाहरण ती स्त्री. ताजे उपरांत ह्या स्त्रियेची गवाय, ह्या साक्ष कितली बळवंतगी पळया. सगळे समारियेकारनाची ती हाडलेसो लोक जेजू लागीं येता. पळया, एकली ती आयिल्ली पातकी जावन जेजू भेटता, पवित्रत्म्यान भरता. तिच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक जेजू कडेन आपण हाडूंक देव तिका साधन करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज आमकां तेंच मिसांव ह्या पवित्रत्म्याचें. आमकां हर एकल्यांक कुटुंबान लागीं दवर मागणें करूंक, वाड्या जमतीन मागणें करूंक, बिरगज कुटुंबान मागणें करूंक, DSCCन आमी एक जावन जियोंक पवित्रत्मा आमकां प्रेरण जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर असली आमकां बजिलिका मजत दितात. असली नव्यान जावं पुरो आमी हांगा कारकोळ येता, या कालमाडी येता, दुसऱ्या जाग्याक येता. कारण इतलेंच, आमी सुमया थंय बळवंत जावन रावोंक, सुमेश पवित्रत्म्यान दृढ जावन रावोंक, भवार्थान दंडनाशे रावोंक, आनी अखेर स्वास पर्यंत सुमयाक साक्ष जावंक. प्रेज द लॉर्ड. तसो सुमी आज ह्या आराधनांत आमकां आपणून दी. आमची पातकीची कितें आसा ती समारियेकार स्त्री एक गूण केल्ले बरी आमकांय तो गूण करून दी. आमची पिडा शिडा कितें आसा आमचे भितर त्या आर मारलेल्याक आपडले बरी ही गूण करून दी. सोम्या आमकां तूं ह्या आराधनांत आपोड अभिषेक कर म्हण आमी मागया. आमी सकड उबी रावया. दोनी हात आमचे जेजूचे समोर अशे धरया. म्हणजे सनाता मागा सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, ह्या आमच्या हातांचेर आमच्या हातांचेर तुझी दैवीक सकत सकत वाळोवन दी. वाळोवन दी. आज हांवें तुझ्या उतरांत आयकल्ल्या प्रमाणे तुजो पवित्र आत्मो आमकां नितळ करता, आमकां पवित्र करता, आमची पातकां वळखुची बरी करता, आमची पातकां धुवन काडता, आमची अस्कतकाय सारकी करता, आमचें जिवीत नवें करता, आमची पिडा शिडा गूण करता. सोम्या जेजू, ह्या आराधनान तूं करोस हजार आसाय. ह्या युकरिस्तांत तुजी सकत म्हजे भितर वाळोवन दी, म्हज्या कुडी भितर वाळोवन दी, म्हज्या रक्त काणांनी वाळोवन दी, म्हज्या शिरांनी वाळोवन दी, म्हज्या हाडांनी वाळोवन दी, तकलेतावन पांया पर्यंत म्हाका धुवन नितळ कर. म्हाकाय म्हज्या कुटुंबाकी अभिषेक कर. ह्या नोवेनाच्या आराधनाद्वारे सालोरेसाच्या मजतीद्वारे मोरयेमायेच्या मजतीद्वारे आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वादा, बेसावा, सुटका, अभिषेक देवून येऊन दी. जेजूच्या नांवान ह्या घडी हांव मागताना आशिर्वाद वळोवन दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. बड्या ताळ्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. दुनिया तुमचे काळजाचे द्वारा, काळजाचे द्वारा भाऊ गायतना मागा, काळजाचे द्वारा. आपण जेजू म्हाका आपू
अमोल त्या रक्तान म्हाका तूं थेयलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पापड जेसू म्हाका आप अमोल त्या रक्तान म्हाका तूं थेयलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेसू म्हाका गुण सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आमी मागया बाकी स्त्री येना कशें जेजू बावार्थाना पडलें कसले आंग तुवें बरें केलें आज हांव बावार्थान तुका आपुडटा जेजू पांयां ताळा तुज्या सरपडटा जेजू म्हज्या जेजू ताळ्याक खान दी मागण्याक उमान दी गुरपेची सर समारियाकार स्त्रियेच्या जिवितान ओडले बरी म्हज्या जिवितान दी वाडोवन दी जेजू बाकी स्त्रियेन तुका बावार्थाना पडलें कश्टले तुवें बरें केलें बावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तळा तुज्या सरपडटा बाकी स्त्रियेन तुका बावार्थाना पडलें कश्टलेक तुवें बरें केलें बावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तळा तुज्या सरपडटा सोमिया जेसू म्हाका उमाटून दी गणिया जेसू म्हज्या गांधी कुरपेची कुडी म्हज्या सोबिया सदांच वाळोवन कुरपेची कुडी म्हज्या सोबिया सदांच वाळोवन दुनिया हात वयर बन आपूड जेजू आपूड जेजू म्हाका अमोली त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय अमोल त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान स्तुती कर म्हाका तुम्ही म्हाका काळजात आहोत म्हाका खंयची पिडा शिडा तुमच्या भितर आसा खंयचेच काय तुमच्या भितर आसा खंयची ती फातका तुमकां दोस्ताता शेदू ह्या घडये तुज्या नांवान हे येवकरिस्ता मुखार हांव मागते आसा तुज्या नांवान अभिषेक देवून दी पवित्र तिची सकत ओडोवन दी टच 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 लॉर्ड हील हेलो हर बंदे शेरे रे 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 शेरे रे 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 शेदूच्या नांवान सुटका मेळोवन दी हालेलुया हालेलुया दुनिया तुमच्या काळजाचे दवरा सर्गा संवसार असो धनी जावन असो जेजू आज आमचे ताची देणी धाडटा पटलाव ताजो करूंक आमकां घालते म्हणी बेसावंक घालता सुमया जेजू समारियाकार स्त्रिये बरी म्हाकाय अभिषेक कर म्हणून भाऊ गायतना आमी मागया सगळा संसार असो धनी तूं जावन आसाय सर्गीन तावन धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कांतेपणी बेसावाणी बरमोची चिनी सोमिया जेसू ताळ्याक म्हज्या कांती गणिया जेसू मागण्या गुमांटून दी
urpecis cinemucha sumiyam sada swalo urpecis दोन्ही हात वयर उभारा. cinemucha sumiyam कृपेची झर तुमच्या भितर वळची खातीर आपण जेजू आपण म्हणून तुम्ही सांगा. आपडचीस म्हाका वडतळ्यान अमोलीक त्या रक्तान अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेला कोण कर जेजू म्हाका कोण कर कोण करचीस म्हाका कोण कर सगळे पिडा शिडा तुजी तुने आपण जेजू म्हाका आपण आपडचीस म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तू तेलाय अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेला कोण कर जेजू म्हाका कोण कर करचीस म्हाका कोण सगळी पिडा शिडा म्हजी तू निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तू निवार आपण त्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आता तुम्ही मागा तुमची तेसावा किती तेसावा घेऊन या सालवारेसाच्या पायातळी तुम्ही आयल्यात पयस पयसतान बरं गावांतावन आयल्यात जावं बरो बरी भलायकी कामां बरें फ्युचर तुमकां जाय फुडची मदीं शर्मी भलायकी जाय कितें सगळें अडखळ्यार जायतेवत जाय कुटुंबान पिडेत आसा ताका कोण जाय जंय मागीर ती तेसावा हात उबारून जेजू सरेंडर करा सरेंडर सगळे तुमचे सरेंडर करा शिकोडो बहुत कॉन्शियस में सरेंडर करा जेजू ख्रिस्ताच्या नावान या घडी या पवित्र eucharistat दाव सर्वेश्वरा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान हांवें शिकयला तुजी सत्ता हांवें ह्या भुरग्यांक कळीत केल्या ती तुजेर पातयेवन ह्या सालवारेसाच्या पांयाजळी आयल्या तुम्ही स्मिता करता जेजू ख्रिस्ताच्या नावान ह्या भुरग्या खातीर मागताना आशीर्वाद उडोवन टच स्तुती करा रावय नाका व्हड शब्दान जेजू म्हण आपोवन In the name of Jesus, in the word of Jesus, in the blood of Jesus, पुरुषाच्या पायातळी समर्पिता पवित्र शिरानी हाडानी सणानी कॉन्शियसमेंटचे आशीर्वाद देऊ दे सर्गेची देणी तांकां मेळोवन दिता दोन्ही हात तुमच्या तकलेचे दवरा सकट दोळे धांपा क्लोज युअर आयज आज यू कोड मोत ओतमो एक दीस संवसारांत हांवें वचोंक तुमी वचोंक आसा केदाळा कशें खंय आमकां कळीत ना आज जेजूचे हात आमचेर आसात आमचे हात जेजूच्या नांवान आमी दवरनो आमचे सगल्यो कुडी भितरले विश्वे इन्फेक्शन कितेंय पिडा शिडा व्हायरसां ट्युमरां एलर्जी इमोग्लोबिन ब्लड रिलेटेड इश्यूज ब्लड प्रेशर साखरेची पिडा खंयचे विश्व भितर कितेंय आसा उणेपण आसा गर्भान भुरग्याचें देणें जाय जेजू आज सालवारेसाच्या पांयांतळी भावार्थान आमी आयल्या ह्या राज्याचे दीस संप्रतुडी परगांवांत हांव गांवाक आयल्यात तुझ्या कामांत जिवितान आशिर्वाद कुटुंबान सेटल जावंक देणें काजारा बरी सोयरिक्यो घर बांदून धरला अर्द्यार रावला रीण आसा भुरग्यां नीट सीट एग्जाम बरयल्या फ्युचर जायचे ताच्या खातीर मागतना आमची भुरगीं बाळां भावार्थान मागण्यान घट जावन दीत आमचे कॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड संवसाराचेर हाडटा वेळार राज जावं पयस वचूं दी सोम्याची जाणवाय आमकां देवून येवं दी नाका जाल्ली स्वप्नां नाका जाल्ली घडीत आमच्या मोतींत आसात जाल्यार पवित्र आत्मो ती आज काडून उडोवन दी आमची मोत ते सकड पवित्र आत्म्यान भरले समार्याकार स्त्री पवित्र आत्म्यान भरली साक्ष जाली आज आमी सोम्या आमकां साक्षी कर आमच्या जिविता भितर अशें कितें उणेपण तुका कळीत आसा दोग यात एक म्हज्या नांवान खंय आसा थंय तूं आसा म्हण सांगलां तर तूं आज हांगा आमचे मदें हजर आसाय म्हण आमी पातयेता येता मी आयिल्ले बरी फाटी वचना हांव समार्याकार स्त्री आयिल्ले बरी फाटी वचोंक ना आरिगार आयिल्ले बरी फाटी वचोंक ना तांकां तुवें आपडले बरी म्हाका आय आपूड जेजू गोण कर जेजू अभिषेक कर जेजू हात काड नाकात व्हडा तळां स्तुती कर मागा
हालेलुया 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 बड्या ताळ्यान बडं सुखदान बडं सुखतेन रे 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 हालेलुया in the name Lord and Lord of Jesus तुझ्या नावान जेजू आमकां मागतलेंचेरा ह्या डिवाइन वर्डाद्वारे पडोवच्या हर एकल्यांचेर आशीर्वाद घाल जेजू बरी भलायकी दी जेजू ह्या बाजिलिका येवच्या हर एका प्रेस्तराचे लोकांचेर आशीर्वाद घाल हांगा ताव न्हू ते सावा दिले तसो देवा नवे नाके हांगा ते सावा घाल्ले हर एकल्यांक आशीर्वाद टच bless heal tell our glory अपोर्चिसू दैविक स्पर्शन तुझ्या अपोर्चिसू anoint Lord दैविक सृष्टीन तुझ्या अपोर्चिसू कोण सकडंग आयला सकळा गुण करचिसू आपोडू गुण करचिसू दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण करचिसू घरा अंतोळणाक आसा अपोर्चिसू दैविक स्पर्शन तुझ्या अपोर्चिसू हालेलुया 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 दोन्ही हात काळजाचेर दवरा दोळे थांबा मौनपणी मागा मौनपणी देवाचो स्पर्श आत्म्याचो स्पर्श तुमकां जाल्लो अनुभव जोडा सकाळ आमी दिंबी गेली ह्या देवाडा साक्रामेंता गायन गावन आशिर्वाद आमी जोडया Etiavoda Sacramenta Sustanama Koruya Purvilatyarupavodla Navyoriti Adaya Solonvecha Paskutpisya Bhavatache Moldi Saseva Kasis Puta Ulasani Stuti Potvi Mahima Sasta Sasta Ekastaryan Hasita Spirita Samasami Nata Amen. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या बोवेत मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen.
सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या भेटूंक सोमल्या हे बलिदान मानवपणाच्या स्वादीक एक मोठान सोमल्या वचून तुका परदान जेजू तुजें जेवण सगळींचें पवित्र तुजें पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुजें मरण जिविताचें कारण अमरपूर्ण जीवन परमेशाचें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो ही पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता मनान शिदून तोंडान सोडून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो खातीर आमच्या सेवेस्परादवलगी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळ करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, ओम सर्गी आणि शांती आच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका एक वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा, देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमीन, आमीन, आमीन. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भगीवन लोरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेत विश्वासी रावून आणि रिक्त साक्षांचे स्मरण सोसून महिमेवन जावं पावलो. तशा मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि तुझ्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करू देव. तुझे सुवे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पापोस तावन दर्याचें पयणकर पाऊल आनी ताचे संगाती पांपिलियांत पेर्गे मिळ्ळा कडेन येवन पावले. इतल्यार जुआंव तांकां सांडून जेरुजलेमाक फाटीं गेलो. पूण ते पेर्गे तावन तांचें पयण मुंदरून गेले आनी पिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनागोगा भितर सरन थंय बसले. नियमशास्त्रांतलें आनी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांतलें वाचून जातस सिनेगोगांच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हळें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवन दिवं. तेद्वा पावल उठलो आनी लोकांक मौन रावंक हातान गुर्त करून हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायलीच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियोवन चलतल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलें आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडलें. 40 वर्सां अरण्यांत तांची साल ताणें सोसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतली 7 राष्ट्रां नाश करून तांचे गांव ताणें इस्रायलकारांक दायज करून दिलें. अशें 450 वर्सां पशार जाल्लीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यंत ताणें तांकां निती करत दिले. त्या नंतर ताणें आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान तांकां सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशेंत साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व म्हजे अपेक्षा तो जारी करतलो. आपले बसयल्ल्या प्रमाणे दाविदाचे संतती तावन देवान इस्रायलाक एक सडवंदार दिलो. तसो तो जेजू. जुवावन सगळे इस्रायल परजेक आपले पातक रडोवन देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्तू म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मुन्यारपण अखेर जावन येता आसतना जुवावन
लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हणून तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयी तो चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वाणू काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायानानी वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायानानी वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलो. संततीची संतती तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळतो तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घाल दवरल्या. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायानानी वाकणटलो. दाविदा म्हज्या सेवका हांवें विंचलो आनी म्हज्या पवित्रतेला हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळ दवरतलो आनी म्हजो भावलो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायानानी वाकणटलो. म्हजी प्रीत आनी नीत ताची सवी आसतली. म्हज्या नांवान तो जैते वंसायीत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडक. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायानानी वाकणटलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायानानी वाकणटलो. उभी राहा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू क्रिस्ता विश्वासी साक्षीदारा मेल्ल्यांतलो प्रथम उठलेल्या. आमचो तुवें मोग केलाय आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें धुवन काडल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडतेल्या प्रास व्हरतो न्हय, हें तुमी जाणात. तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. तुमच्या सकटा विशान हांव अशें म्हणना. हांवें विसून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजें सांगता जेवतल्यान म्हाका आड पांय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमी सतमानशाक हें घडच्या आदींच हांव तुमकां सांगता. सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण हांवें धाडलेल्या मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त देई मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचपां आयकते आसा. धर्मदूताची कृत्यां पवित्र आत्म्याची कृत्यां. पवित्र आत्म्यान भरलेले धर्मदूतो जेजूस सोमी म्हणून सगळ्यान ते धैर्यान प्रसंग दिवंक लागले. जेजूची सुवार्ता धैर्यान प्रसार करूंक लागले. तांचो भावार्थ कितें ते समजले आतां तांकां सारकें समजलें आनी भावार्थान ते जबाबदारी घेवंक लागले. जेजू तांच्या सांगाता आसतना तितली जबाबदारी ते घेनातले, न्हिदोन पडटाले, आळशी जावन आसले. पूण केदाळा पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्यान ते भरले. सुडसुडायेचे आशिर्वाद तांकां मेळ्ळे, उमेद तांकां, उर्बा तांकां लाभली. मात्र न्हय, पवित्र आत्मो तांचे द्वारे काम करूंक लागलो. आतां तांचो भावार्थ जबाबदारे भरीत भावार्थ जावंक पावलो. आज आमकांय पवित्र सभा आपोवणें दिता. असली बजिलिकाय आमकां आपोवणें दिता. केवळ आमचो भावार्थ अस्कत भावार्थ न्हय, जबाबदारे भरीत भावार्थ, रेस्पॉन्सिबल फेथ. आमचो भावार्थान आमकां जबाबदारी आसा जाय. सुखारी मार्ग घेवनचो भावार्थ न्हय. त्या खातीर सावलो जावन आसलो देव ताका कशें पावल करता, पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू ताका आपोडता. धर्मदूताची कृत्या 9व्या आवास्वरान आमी वाचता. आनी तो आज पावल जावन सुमयाच्या खुरपेन बरोवन, अभिशेकान बरोवन तो लोकांक शिकोवन दिता. कितें वांजेलान बरयिल्लें, वर्ण्यासोल्ल्यान बरयिल्लें, ती सतां तो तांकां उगडापी करता. दाविदाच्या संततेंत जावन देवान कशें इस्रायलाक सोडवंदार दिलो आनी जेजूक कसो सोडवंदार करून दिलो आनी जेजू विशयान कितें सकट बरोवन आसा तें तो तांकां सविस्तार रितीन विवरण दिवंक लागलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी दोतोर शिकता. थोडी दोतोर शिकतात, मागीर ती गुड्याक सडटा. आमी दोतोर शिकची कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्या बाळांक आमी ती सांगोंक आसा. आमच्या भुरग्या बाळांतय तो भावार्थ वांटून घेवंक आसा. आमी आवय बापय वडिलां जबाबदारेच्या भावार्थान भरलेली वडिलां जाय जाय. त्या खातीर आमी केदाळा भुरग्यांक ह्या संवसारांत सकट दिता. पूण तांकां आमी भावार्थ दिता गी, मागण्यांन तांकां बळवंत करता गी, पवित्र आत्म्यान तांकां बळवंत करता गी, देवाच्या उतरान तांकां बळवंत करता गी, साक्रामेंताच्या जिवितान तांकां बळवंत करता गी, उपदेशा प्रमाणे जियोंक तांकां शिकयता गी. त्या विशयांत आज आमी नियाळी जाय. तर आज ह्या नव्यानाक आयिल्ली आमी आमचो पात्रोन सांत लॉरेन्स जेजूच्या मोगान भरलो. भावार्थ ताजो जबाबदारी भरीत भावार्थ जावन आसलो तो साक्ष जालो. आमकांय आयची वाचपां आनी तशेंच ह्या पास्का काळाची वाचपां आमकां आपोवणें दितात.
आमी आमचे भितर असलो पवित्रत्व जिवाळ करून घेवंक जाय, तो क्रियाळ जावंक जाय, मात्र न्ही क्रियात्मक तरान ताणें वावर करूंक जाय आनी एकामेका आमी संघटीत जावन भाऊ बांदवपणांनी आमी एकामेका साक्ष जावन जियोंक जाय आनी अशें सुमयेची सुवार्ता ती मुंदरून वचोंक जाय. ती सकत ह्या युकरिस्ती बलिदानांत ह्या नोवेनाच्या विशेष मागण्याद्वारे आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक लांबो दी म्हणून आमी मागया. आमेन. आणि वाण तुका अर्पूंचो. सगळी मोची जिणी तुवें दिलें देणे. उंड्या वायना सगळी भेटय दांतीन पोणी. काकुळदारा देवा दैवी नीतीदारा. दाखय तुझी दया लाभय तुझी कृपा. घे बापा आमच्यो काणिको. उंडो आनी वाण तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको. आनी वाण तुका अर्पूंचो. सोपून दिता तुझ्या हातान सोन्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ मोच्या दर्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वच मोजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको. उंडो आनी वाण तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको. आनी वाण तुका अर्पूंचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. ही तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत वंपलेल्या गोवाच्या काणया बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पवित्र सभे सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या स्मरणान आमी संवसारच्या सोडवणे बसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
वय अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण देख करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिलो तेन्ना आपूण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. सगळी संसार वरला तुझ्या ऐ बाबा. सगळी तुकाच, सगळी तुकाच. सर्वेस पोराची नावी सगी तुकाच, सगी तुकाच. बापा कोरोसू तूं पवित्र, तूंस सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशन कस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समारपोवची. तीस परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीस मनुश्य बसत ते वारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सो गोट पर गोटोया. तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पगडता. तुझ्या येण्या सोम्याची सूख आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, जराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळपणेक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती भगेवन तुजे सोपती भगेवन धर्मदुतां सालोरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं या जेजू संगता या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या चडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरोवच्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाई. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकोटान सांबाळ. जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूनचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून दी. Jézus, काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेम कामे संसार माया मोगान कृपा मागता ओडत रेगान अंतरांत हांव सोम्या सस्पता वाढदिसान असताना कष्टाता अंतरांत हांव सोम्या सस्पता वाढदिसान असताना कष्टाता प्रकाश तुजो तर दयेन फांकय हातन मोसो म्हाका सलय काळजान म्हज्या
दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जियेम हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता व्हड देगान मोसर मनशा काळजान भरला अशांती बिरान सगळ्यान भरल्या मोसर मनशा काळजान भरला अशांती बिरान सगळ्यान भरल्या शांतीच्या कुमारा आय प्रार्थन वेळ म्हाका दी आत्मीक काणा हे जेजुई काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जियेम हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता व्हड देगान कोणासा हांव तुका मेळूं तुजे बराबर जेवणाक बसूं कोणासा हांव तुका मेळूं तुजे बराबर जेवणाक बसूं ओडोसगी सो तूं जीव दिवचो सरगारासा वाढता कोसो हे जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जियेम हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता व्हड प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवान लोरे जमनी धुंपलेल्या गोवाच्या कण्या बरी जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलो पाद्र्यांक उगाड आनी तांच्या गरजां पावूंक आमचे हातपाय सुडसुडीत कर गरिबांच्या आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वीस पर तुमची सवे आसो तुमचे सवे आनी सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन गच्छा भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ले मानादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोग्गा दिएसीस प्रस्तुत शिवमोग्गा दिएसीसीच्या ICYM YCMचे डिरेक्टर आनी नाना तरांच्या कमिशनाचे डिरेक्टर तो जावन आसात आज हांगासर केदळाय ते पावतात आनी ह्या वेळार आमच्या सांगात हांगासर आसून मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुर्बेचें आराधन करून पवित्र पुस्तकाची शिकोवण आमकां दिल्ल्या तांचो उपकार बावडटा हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव तांच्या मिसावान बरें मागता हांव आनी हांगासर सहा भेटवणी केल्लो सैरो याजक मानादीक बाप मेल्विन फेर्नांडीस डॉमिनीक याजक प्रस्तुत गोंयांत ते वावर करतात कासरगोडच्या पेरमुदेंत ते याजक जावन आसले अशोकनगरांत ते वावर केल्लो आसा आतां प्रस्तुत शिव आमच्या गोंयांत ते वावर करून आसात आज हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन सहा भेटवणी केल्ल्या तांचो उपकार बावडटा
बरी भलायकी तांकां मागता, तांच्या मिसावान जैत मागता. त्या दिसाची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. तन मनवा अर्पिಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ. ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ಇಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಗಾನ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು, ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು, ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या 2 वर्सां ह्या थळार आमचे सांगता आमच्या संगता वावर केलो मानात एक बाप ल्यारी पिंटो ताका माडान त्यार वर्ग जाला. 2 वर्सां आदीं ह्या फिरगेजेंत ह्या बाजिलिकांत वर्ती सेवा ताणें दिल्या. तुमी जाणात, हांवें हांगासर सांगाचें म्हणना. गांवांत फेरार सतो ताजे आवय बापूय निवृत्त जाल्यांत एकलोच पूत तो देवाच्या कुशेक आपोवण्याक पाळो दिवन म्हाका हाताक हात दिवन ह्या बाजिलिकाच्या सर अभिवृद्धी खातीर, आध्यात्मीक वाडावळी खातीर, जावंक पुरो रेतेरी, जावंक पुरो नोवेन, जावंक पुरो भुरग्यांची रेतेरी, जावंक पुरो नायट विजील, जावंक पुरो खंयचीय योजना ताच्या मुखेलपणार म्हाका हाताक हात दिवन ताणें वावर दिला. ह्या जाकांक नम्यारनो हांगासर नवें नामादून हाडूंक कुमसारा जावंक पुरो ह्या खंयचेय ताणें दिल्ली ती जबाबदारी बऱ्या तरेन पडल्या. फिरगजेच्या सर्व कामाक ताणें हात दिला. बाजिलिकाच्या सर योजनाक हात दिला.
धैर्यान आपलो अनुभव ताणें वांटून घेतला. ह्या जकाचोवें अपूर्वयेन ताणें सांगत दिला. हांगासरच्या भक्तिकां खातीर आनी सर्वां खातीर ताणें कान मारला. जावंक पुरो खंयचेय वाड्यांत फिरगजेन बजिलिकांत पुनशेताच्या फेस्ता वेळार 2 वर्सांय अपूर्वयेन फेस्ताचें कार्य चलोवन व्हेलां. दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान ताणें पाळल्या आनी सर तराचे म्हजे सांगता आतां खात दिवन खंयच्याय घडये सुखां दुखान वांटो घेतला, सहकार दिला. आपल्या मिसांवां खातीर पाटी मंगळूर DSSC खातीर तो वेता. माड्यांतरांत फिरगज सहाय्यक याजक जावन आपलें काम तो मुंदारण व्हरता. ह्या सुवाळ्यार ताका आमी बरें मागता. देव ताच्या मिसांव व्हरत्या रितीन आशिर्वादीत करूं म्हणून मागता. ह्या साल वर्साच्या सावळेन सान लोरेसाच्या ह्या जाग्यार ताका मेळिल्लो तो व्हरतो अनुभव ताच्या मुखल्या मिसांवाक आदार जावं दी म्हूण मागता. देव ताका बरी भलायकी दिवं, मोतीक समाधान दिवं, ताच्या मिसांवान जैत दिवं दी म्हणून आशेवन बाजिलिकाच्या सर्वांच्या समितीच्या तर्फेन, गवळी बापाच्या तर्फेन, समितीच्या तर्फेन हांव आभार मानतां आनी सर्व भक्तिकांच्या नांवान तांचो उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या मिसांवांत हांव बरें मागतां. आतां हांव विनंती करतां मानादीक बाप फ्रँकलीन आनी तशेंच सैरो याजक तांणी मुखार येवचें. भक्तिकाच्या तर्फेन मानेस्त लॉरेन्स ताणें मुखार येवचें. हांगासर एक ल्हान बेजिलिकाच्या तर्फेन भक्तिकाच्या तर्फेन ताका सन्मान करता. ताणें तो स्विकार करचो. परवां 21 तारीखेर ते हांगा तावन माडांत्यार वेतले आनी ह्या स्थळार 20 तारीखेर परवां 20 तारीखेर मंगळारा दीस मानादीक बाप रॉबिन सांतुमायर गांवांत ते निरोडचे प्रस्तुत मिलाग्रीस मंगळूरच्या मिलाग्रिसांत सहाय्यक फिरगज याजक जावन वावर करतात. हांगासर फिरगज सहाय्यक याजक जावन ते 20 तारीखेर सांजेर 4:30 वरार येतले. देखून हांव विनंती करतां हजर जावच्याक. आनी तशेंच 21 तारीखेर आमच्या पाद्राप साक फादर लॅरी कामी माडांतऱ्याक दनपारां 2:30 वरांचेर पावयतले. हांव ताका बरें मागता आनी ह्या संदर्भार सांत लोरेसाची विशेष आशिर्वादां ताका मागता आनी मुखारी ताका देव फावो करता जाल्यार हांगासर सेवकाचे भाग फावो जावं दी म्हणून मागता. देव तांचेर आशिर्वाद घालूं. 20 आयोगाचो आदलो संयोजक ताणें मुखार येवचें. मोगाळ भक्तिकानो, मोगाळ बाप रेक्टर बापानो, बाप फ्रँकलीन तशेंच सैरे याजक बापानो, रेक्टर बाप इमोशनल जाले. देखून हांव सर्तीक उलोवंक वचना. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 2 वर्सांनी हांगासर आयिल्ल्या तावन तांचो वर्तो मोग सांगात मात्र न्हय. हांगासर वर्तें एक लीस हांव म्हज्या जिणेक हांव शिकलां. देखून तांकां प्रत्येक तरान हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच हांगासर एक व्हरती आशा आसली म्हाका. ल्हान आसतना व्हडल्या फेस्ताक येता आसतना तशेंच ताच्या उपरांत सेमिनरीक जॉयन जाल्या उपरांत हांगासर एक मीस बेटे जाय म्हणून सेमिनरीक जॉयन जाल्या उपरांत हांवें चिंतूंक नासलें
हांगासर येवन पावन ह्या पुंतळार सेवा करचें भाग मेळ्ळात म्हणून हें सालोरेसाचेंच निर्मोने म्हणून हांव फाती येता आनी सालोरेसाक जावं महिमा आनी होगलाप तशेंच हांगासर जायते याजक येतले नोवेनाक जायतो सांगात तांचोय म्हाका लाभलो आसा तांचे सांगात आमच्या घरांत बाब आमचो आध्यात्मीक याजक बाब रोमन आनी आमी बाब आल्बन आनी आमी सांगाता वावुरतेले हांव दियोकोन वालेश आसले तांचे सांगात आनी आमचे ऑफिस स्टाफ सांगाता वावर दितेले जायतो सांगात मोग आमकां मेळ्ळा आनी हांगा तावन मेळिल्लो तो अनुभव जे कितें आसा तो म्हज्या मुखल्या मिसावाक चडतीक रितीन वापरूंक अवकाश लाभतलो सोम्याचें मिसांव थंयसर मुखारून व्हरूंक म्हाका साध्य जातलें म्हणलें म्हजी पातयेनी जावन आसा देखून तुमी मागोवंक जाय आमच्या मिसावान सोम्याक सदांच विश्वासी रावंक सक्सेसफूल म्हण नांव पूण सदांच विश्वासी रावंक आपयल्ल्या सोम्याक सदांच विश्वासी रावून म्हजें काम आमचें मिसांव मंदिरून व्हरूंक सोमी आदार दिवन दी म्हणून आमचे सर्वांचें मागणें जावन दी समेस्तांक देव बरें करूंक थँक्यू मानाचे वाती वाणच्या खातीर प्रधान याजका लागीं विनंती करता सर्गीच्या सर पदवेधर बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र तळार जावं पिरजेंत मुर्दोम ह्या जेवणाचे प्रायोजक वंतिगे दिवन देवाच्या ह्या पवित्र योजनाक हाताक हात दिवन तांच्या काळजमोनाच्या आत्रेक आशा सुफळ जावं दी म्हणून मागता ह्या पवित्र तळार तांणी बसयल्ले ते आंगवण जावंक पुरो कितें आसा तें सावां आत्रेक फळां बरी जावं दी ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळजमोनांनी सोबों दी सर तरासो काळोख पयस करूं दी देवाची कृपा भरपूर मापान तांकां मेळोवंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतीक दिल्ल्यांची नांवां डेवीड पत्रावो मुंबय डेवीड पत्रावो मुंबय रोशन डिसोजा पुत्तूर रोशन डिसोजा पुत्तूर जेस्विन जेसिका मिनेजेस गंटलकट्टे जेस्विन जेसिका मिनेजेस गंटलकट्टे ऑस्टिन डिसोजा एंड फॅमिली मूडबिद्री ऑस्टिन डिसोजा एंड फॅमिली मूडबिद्री विलियम सुमित्रा रॉड्रिगस मुंबई विलियम सुमित्रा रॉड्रिगस मुंबई मरीशा ग्लैन डिसोजा USA मरीशा ग्लेन डिसोजा USA नेथन मिनेजेस दुबई नेथन मिनेजेस दुबई शॉन आइवन डिसोजा कुलशेखर शॉन आइवन डिसोजा कुलशेखर विक्सन रेनिटा मिनेजेस एंड फॅमिली उडुपी विक्सन रेनिटा मिनेजेस एंड फॅमिली उडुपी नव्या कार्कळ नव्या कार्कळ मुर्दोमु आल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा एंड फॅमिली आलंगार आल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा एंड फॅमिली आलंगार हेल्विन मतायस एंड फॅमिली दुपदकट्टे हेल्विन मतायस एंड फॅमिली दुपदकट्टे लॉलिफा नोरोना शंकरपुरा लॉलिफा नोरोना शंकरपुरा जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर मुर्दोम ह्या जेवणा वंतीक दिल्ल्यांची तांणी येवन वाती स्विकार करियेत सोम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 154 सोम्याच्या सर्गी मोडतांतलो आपुरबाये सोये कोळो माती सालो रेस्पोळो सोम्याक सदां मानवालो सोम्याच्या सर्गी मोडतांतलो आपुरबाये सोये कोळो माती सालो रेस्पोळो सोम्याक सदां मानवालो सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते भवन मार्तिरा सान लोरेसा
तरण्या प्रायस बवरता खातीर कठीण कस सोजूदिल्ल्या आयकमचें कालते मागणे वर्त्या पातयेन आमी तुजे सशीन आयल्या जो बवार्थ तीर बरवसो देवासोनी आमच्या पेलेसो करो मोग आमकां जोन दे आमच्या वेसांग सरी जावन निस्कळपणाचे थंय परजळशें कर आमच्या सरत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर दोगड्या धाकट्यांक पिडेशिरेन कश्टान वरान आसलेल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अन बवडत्यांक आनी बवडतान शेडल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशें कर तुज्या बळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरोन दी आमच्या कुडयेत्मेच्या सरगरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. सोबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासून भलायकेवान भुरग्यांचे देणें फावल्ल्या खातीर बरें काजरी जिवीत फावो केल्ल्या खातीर हातांत आसली सामकुळां नापय जाल्ल्या खातीर बांयत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर परगांवांत काम मेळिल्ल्या खातीर SLCन 96.8% मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर परगांवांत वचूंक विजा आनी तिकेट मेळिल्ल्या खातीर हाताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबाचें पयण बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर एकल्याचो किडनी स्टोन ऑपरेशन नासतना गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याक SLCंत 83% मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर बरें घर फावो जाल्ल्या खातीर सायटिका दूख गूण जाल्ल्या खातीर गोट्यांतल्यो किरणटी नापय जाल्ल्या खातीर काजरी जिवितांत 36 वर्सां बेसांवांनी भरल्या खातीर आंगाची करज गूण जाल्ल्या खातीर बरें काम फावो केल्ल्या खातीर बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर कॅन्सर पिडा गूण जाल्ल्या खातीर डिलिव्हरी बऱ्या जरान जाल्ल्या खातीर तिसरे फावटी ह्या पवित्र जाग्यार सोर्न चवथे फावटी सोरतना आदले दिसा सोरलें दुसऱ्या दिसा सोर मेळिल्ल्या खातीर ह्या सर्वां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सांत लोरेसा मरिफात आमची सर ते सवां आमच्या यात्रेक बरें न्ही आनी बरें नातलीं जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलीं ही सर ते सवां सांत लोरेसा मरिफात देवाक भेटोवया. 150 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 28 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 21 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक 71 कुटुंबांत समाधान शांती मेळोवंक 53 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 7 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक आनी सोलोवंक 13 जाणांक विजा मेळोवंक 9 जाणांक शिरांची पिडा आस्थमा 6 जाणांची हार्टाची पिडा मायग्रेन गर्भाकोशाची पिडा गूण जावंक घरांत येवची वाळय मुयो नापय जावंक 12 जाणांचे पॅंकट दूख पाट दूख गूण जावंक 7 जाणांचे पोट दूख गॅस्ट्रीक पिडा आल्सराची पिडा PCOD कान दूख 12 भुरग्यांचे हट राग पयस जावंक 8 भुरग्यांक वडिलांक विदेय जावन सोलोवंक 32 भुरग्यांक मोतीक समाधान मेळोवंक 17 जाणांक आमाल पिवणें सोडूंक गुडका सोडूंक सिगरेट ड्रग्स सोडचे खातीर 11 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतावन पयस जावचे खातीर 58 जाणांक बरें काम मेळचे खातीर 8 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जावचे खातीर 10 जाणांचे रीण फारीक जावचे खातीर 12 जाणांचे दिल्ले पयशे तांकां पाटी मेळचे खातीर 5 जाणांचे भायर पडले भांगार पाटी मेळचे खातीर 20 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 7 जोड्यांचे काजरी जिवीत बऱ्यान जावंक तेगांक बरें घर मेळोवंक बरो डॉक्टर जावंक तेगांचो पासपोर्ट मेळोवंक 16 जाणांक कामांत प्रमोशन सांबाळ मेळोवंक 15 जाणांचे घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक चोरी जाल्ले भांगार पयशे पाटी मेळोवंक 21 जाणांचे घर जागेचे समस्ये पर्याय जावंक 8 जाणांचे वायट संवयेतावन सुटका मेळोवंक 6 जाणांची पॉयंट बऱ्या तरान जावचे खातीर 17 जाणांक बरो जागो मेळचे खातीर 14 जाणांक आर्थीक समस्येतावन सुटका मेळचे खातीर 15 जाणांचे बिझनेस बऱ्या तरान जावचे खातीर घर सोडून गेल्लो एकलो घरा पाटी येवचे खातीर बोरवेलांत बरें उदक मेळचे खातीर देशांत जावन आसचें झगडें रावल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना शांती समाधानाचें वातावरण येवचे खातीर 6 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावच्याक रक्तांत हिमोग्लोबीन नॉर्मल जावंक कॅनडाचे PR मेळचे खातीर मागते आसात. प्रत्येक ते सवां 4 भुरग्यांचे ADHD समस्ये ऑटिझम समस्ये पर्याय जावचे खातीर मागतात. एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोवंक
एका भावाक सैरीक मेळोंक एका भावाच्या पांयांक बळ मेळोंक ताणें चलचें बरी जावं टेरील विश्वास म्हणच्या हार्टान आसलें तें होल गूण जावं ऑपरेशन बऱ्या तरान ताचें जावं एकल्याचें रीण फारीक जावं एकल्याची LFT BFT रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक एकल्याची एसिडिटी गॅस्ट्रीक समस्येतावन सुटका मेळोंक एकल्याक दुबय काम मेळचे खातीर मागतात जायतीं त्या सवां आमचे समोर मागोंक सांगल्यान तांचे पासून आमी मागया ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಕೋರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಅವರ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸೈತಾನನ ವೈಪಾಶಿಕ ಕೃತ್ಯ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ कृपावरಗಳು सुरिसलेंदू ನಾವು प्रार्थಿಸೋಣ आमची सर्व मागणी कोण हे पळयता तांचे पासत आनी हांगासर येवच्या ह्या दिसांनी येवच्या सर्व भक्तिका पासत परगांवांत आसल्या भक्तिका पासत हांगासर आयिल्ल्या भक्तिका पासत समेस्तां पासत आमी मागया सर्व दानी पासत वितरण हांगा दान करच्या दानी पासत देवाचे आशीर्वाद मेळोंक परवा 30 आनी 1 तारखेर जावची रेतेरी बरी जावं जायत्या भुरग्यांनी हांगासर येवन देवाच्या पवित्र आत्म्यान अभिषेक जावचे खातीर मागया ती आनी तशेंच हांगासर जावची नायट विजील आनी तशेंच हांगासर जावची कावन्सिलींग वांजेलरजरा खातीर विविध गरजां खातीर येवच्या हर एकल्यांक ह्या वर्सा भगवंत वर्सा बरवसो दवन यात्रीक जावन येवच्या हर एकल्यांक इंडुलजन्स मेळचे खातीर आमी मागया ह्या पवित्र तळार येवन मागच्या हर एकल्यांक बरी भलायकी सवस्काय समाधान शांती सुडका बादशावी दिवंक आमच्या कुटुंबांत समाधान येवचे खातीर मेळगे मागया ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಣಿಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕರ ಪಾಲಕರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯದ ಕೈ ಸೌಮ್ಯ ದಯದ ಕೈ ಸಾಲೋರೆನ್ಸच्या मजते ದಯದ ಕೈ हालेलुया शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन बाकी मरण मरण सरकार तुझे संगता ससना देवा होगळ सुजे बाग आमा समेस्तां फोकर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आणि आमी आमचे शिकलेल्या आमकां तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली तूं आमकां निभर Salores martira ama passo tu vinatic Cristo ja basili kami pausum chikati Pratuyam Yesar podvedara deva bhagavant Loresan आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचे जैतवराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवशें कर म्हण लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे वैजांचो वै जावन आसच्या क्रिस्ताच्या कृपेन क्रिस्ताच्या पवित्र रक्तान क्रिस्ताच्या नांवान सांत लोरेन्साच्या मजतीन ह्या तळार आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांक आनी कोण मागता तांचे पासत पेल्या पासत हेरां पासत नाना तरांच्या पिडेन कस्त जाल्या पासत जेजूच्या अमोलीक रक्तान जेजूच्या नांवान गूण जावची सकत आतां मेळोवंक सांत लोरेन्स आमची मागणी देवा लागीं व्हरून
ताका दिल्ल्या त्या विशेष कृपेन जेजू लागीं मागून आमची पिडा गूण जावचे खातीर विशेष प्रार्थना मारिफात आतां आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुजेर सरशी पावोंक दी. सोमी तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससण देवा तुजी घोण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कोस्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हड मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचे तूं दयाळ दीस घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बंदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकूळ तुजेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडयेत्मेची भलायकी लाभय. ह्या बासिलिकान तुज्या दैवीक साहवासो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकारार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे भितर रावू आनी तुमकां सांबाळो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दीव. निसर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी सदां काळ रावो. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूक या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं जेजूची सोडवण आमकां लाभूंक चर तरेची पातकां बोगसूंक. तुमचे पाताक आसा जाल्यार याजाका कापया पातकां बोगसातना कुडीची भलायकी मेळटली म्हणल्या जाकोबाच्या उतरां मारिफात ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची पातकां बोगसूंक. ह्या पवित्र तेलान आमचेर माकल्या मारिफात बावडताचे देणे आमकां लाभोंक. पवित्र आत्म्याची कृपा लाभोंक. पवित्र आत्म्याची फळां लाभों दी म्हणून आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्विकार करया. पांच संको 105. स्वर्गीय तानागळा सुरी सुईता सरगे पावना मारे इडी दुबा स्वामी दही सुवा अग्निये अभिसुचारे पवित्र शक्तियनु स्वर्गीय दानगळा सुरी सुईदा सनगे पावन रे परमात्मा रे पावन गोळी सन्मा पावन रे परमात्मा रे पावन गोळी सन्मा
सोम्याच्या सर्गी व्हरतांतलो आपुरबाये सोये कोळो माती सालो रेस पडो सोम्याक सदां मानवालो सोम्याच्या सर्गी व्हरतांतलो आपुरबाये सोये कोळो Apostol somnia Jesus करून त्याग आपल्या जीवाचो मार्तिराचो कोर जालो मोगामाय पासान भरलेलो Apostol somnia Jesus करून त्याग आपल्या जीवाचो Martiram socorro जालो मागून तुमी दैवी कृपा मुखार सालो रेसा मुगाळ पुत्रा सोवेन आंगार मोरी आशीर्वाद देवांगा जेसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आमचो विनंती कर भगवंत सुचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन